प्रेस भाव माय मोगाचो येवकार आयज आमच्या कडेन आसा तो आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परब आनी नॉर्थ गोंयचो उमेदवार लोकसभा उमेदवार तसोच आमच्या कडेन आसा अजय खोलकर आरजीपीचो ट्रेजरर तसोच आमच्या कडेन आसा विश्वेश नायक आरजीपीचो जनरल सेक्रेटरी. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मूल उद्देश तो म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 2 तारखेक जो बीजेपी सरकारान जो एक धोरणात काढलेली ती म्हणजे पंचायत चलो अभियान विकसित भारत विकसित गोंय हेच्या अंतर्गत ही धोरणां आसली आनी अश्यो कितल्योश्यो धोरणां हो बीजेपी सरकार करता म्हणटा. आतां तुम्ही पळयलां आसतलें प्रत्यक्षात त्या दिसा कितें घडामोड जाली ती आनी कशे जे मिनिस्टर येयल्ले ते मिनिस्टर तोंड बंद करून जे आन्सर दिवपाक जाल्ले म्हणल्यार जे क्वेश्चन मांडपाक लागून ही पंचायत चलो अभियान हे लांबलेलें आनी मुखेलमंत्र्यान सांगलेलें की लोकांचे कितें विशय आसा ते खंय ना खंय अंडरस्टँड जावपाक जाणून घेवपाक लागून आमचे जे मिनिस्टर्स आसा हे मिनिस्टर्स पंचायतीन वयतले आनी पंचायतीचे लोकां कडेन ग्रामस्थां कडेन तेंची सूचना आसा त्यो जाणून घेतले. आतां हो जो प्रोग्राम केल्लो हो प्रोग्राम बांदोरा गांवांत जाल्लो आनी तुमकां खबर आसा गांवचे कितलेशे लोक थंय येयल्ले आनी जेन्ना लोक येयले लोकांची जो हें आसा म्हटल्यार ध्येय आसा तो म्हणजे क्वेश्चन करपाचो. आतां तितून कितें जालें की त्या दिसा जे माचयेर बसलेले विश्वजीत राणे मिनिस्टर आसलो जावं सुदीन ढवळेकर मिनिस्टर आसलो सो हे दोनूय मिनिस्टर ह्या माचयेर आसले आनी मिनिस्टर आसल्या कारणान तांकां खंय ना खंय जाप विचारपाची जावं उतरां क्वेश्चन विचारपाची जबाबदारी प्रत्येक ग्रामस्थाची आसा. पण जेन्ना क्वेश्चन विचारपाक हें केलें तेन्ना ते म्हणलें बीडीओ कडेन उलया जावं मामलेदारा कडेन उलया मागीर तुमचे क्वेश्चन घेता. मात क्वेश्चन घेवंकूच ना लास्ट मेरेन वचून घेवंक ना. सो हो जो पंचायत चलो अभियान हो बीजेपीन हाडलेलो आसा हो आयज क्लियर कट दिसून येता की एक इव्हेंट जाल्लो आसा PR एक्टिविटी बीजेपीची. तितून जो सुदीन ढवळेकर आसा मिनिस्टर सुदीन ढवळेकरान तुमी पळयलां आसतलें माचये वयल्यान देंवलो सकयल जेन्ना विश्वेश आमचो आसलो विश्वेशा फुडें येयलो आनी ताका म्हणलो आपूण तुज्या गोवा धांवतलो म्हणून. हें जें विधान आसा म्हटल्यार आयज खंय पावल्लें आसा मिनिस्टर देंवता सकयल जेन्ना तो मामलेदारा कडेन आनी पुलिसा कडेन उलयतालो तेन्ना थंय येवन ताका धमकी दिता की आपूण तुजो गोवा धांवतलो आनी तेजे जे कार्यकर्ते आसा ते उडोवन येता. म्हटल्यार हें जें आसा हेजो आमी निशेध करता कारण अशें चालू जाल्लें आसा की आयज दादागिरीचो जो सरकार आसा हो बीजेपी सरकार जाल्लो आसा. तुमी पळयलां आसतलें वोत हें न्हू हेज्या पयलूय खुबशे इन्सिडंट जाले मात ते तरी आवट जाल्ले ना पण हो इन्सिडंट सारको आवट जाला. तितून तेणें आनीक स्टेटमेंट कालूच एक विधान केलें तेणें की आपणान गोवा धांवतलो म्हणूना म्हणटा आपणान फक्त बोट दाखयल्लें म्हणटा. आनी हो फाटले पोस्टर फोटोज जे आसा पळय हे तुमकां क्लियर कट दिसता आसतलें की कसो तेणें हें केला की असो पंजो आपूण गोवा धांवता. म्हणजे ही जी दादागिरी आसा म्हणजे धमक्यो आसा ह्यो धमक्यो आयज आमकां दिता आनी ग्रामस्थांक लोकांक दिता. आयज सादारण कोणी क्वेश्चन करूंक सोदता ना तांकां क्वेश्चन करपाची येना म्हटल्यार ही हुकुमशाहीचो सरकार जो आसा हो बीजेपीचो जाल्लो आसा. आतां तुमी पळयता आसतलें गांवच्या लोकांकूय दिना आनी आमी जेन्ना विधानसभेन मांडटा हांव प्रश्न जेन्ना विधानसभेन मांडटालो तुमी पळयलां हेच्या पयलूय कितलेशे फावट होच सुदीन ढवळेकर मिनिस्टर सुदीन ढवळेकर उठोन पॉयंट ऑफ ऑर्डर करता जेन्ना आमी उलोवंक सोदता आनी गांवचे लोकांचे जे इश्यू आसा ते विधानसभेन मांडपाक सोदता आमी कितें अमेंडमेंट्स हाडपाक सोदता जावं आमी कितें बिलां हाडपाक सोदता कितें रेजोल्युशन हाडपाक सोदता क्वेश्चन करपाक सोदता तेन्ना खंय ना खंय हो आपूण उठता आपणाच्या तितून जेन्ना तो आसता तेन्ना आपणाच्यो ज्यो काणयो आसा त्यो काणयो सांगता जावं आपणाची जी कविता आसा ही कविता ह्या विधानसभेन म्हणटा पण प्रश्न विचारले ना ताका आन्सर करपाक जायना. सो हें जें आयज चल्लेलें आसा जो बीजेपी सरकारा अंडर चल्लेलें आसा बाकीचे मिनिस्टर तशेंच करता आनी हो तुम्ही दिसता पळयला आसतलो प्रत्येक वेळार डिस्टर्बन्स मिनिस्टर जाल्लो आसा डिस्टर्बन्स करपाक लागून उठटा. तशेंच तेणें जेन्ना पयरचे मिटिंगेक 2 तारखेचे जे मिटिंगेक आमचे रेव्होल्युशनरीज थंय गेले आनी विचारपाक लागले मीन्स प्रश्न करपाक लागून तांकां हें केलें तो म्हणलो तुमी वचाक घाल्ले म्हटल्यार आयज अशें जालां वचाक घाल्लें हांगा तूं कित्याक येयला तूं वच हांगालो. अरे हो ही जी पंचायत चलो अभियान कोणाच्या पयशांचेर करता आयज टॅक्स पेयराच्या पयशांचेर करता लोकांच्या पयशांचेर करता. तुम्ही विकसित भारत विकसित गोंय म्हणून नारो दिता मात तो कोणाच्या पयशांचेर करता कोणाच्या पयशांचेर ती स्टेज लायल्या कोणाच्या पयशांचेर ती कदेली आसा कोणाच्या पयशांचेर ते माटोव घातलेलो आसा कोणाच्या पयशांचेर ते स्पिकर लायिल्ले आसा आनी कोणाच्या पयशांचेर तांकां सगळें जेवण दिल्लें आसा हे कोणाच्या पयशांचेर
हे साधारण लोकांच्या पयशांचेर. हे तुमचे बीजेपी जावं एमजीपीच्या जे प्रचार आसा तो प्रचार करपाक लागून करूं ना. समज तुमकां अशें करपाचें जाल्यार तुमचो बॅनर लावन करपाचें. तुम्ही सरकाराचे हितून येता, सरकाराचे पयशे यूज करता आनी तुम्ही म्हणटा तुमकां क्वेश्चन करपाक रायट ना, आमी कितें सांगताले ते करपाचें. करेल तशी दिशा ही आयज जो सुदीन ढवळेकर आसा हेणेन थंय वक्तव्य केल्लें आसा हें आमी सामकेंच कंडेम करता. कारण ही सारकी वायट गजाल आसा डेमोक्रेसीन. कित्याक प्रत्येकदां म्हणल्यार तो आनी म्हणटा की बाकीच्या पक्षाचे येयल्ले तेंच्यान जॉब करता, बट प्रत्येक जाण पक्ष जावं ग्रामस्थ आसूं प्रत्येक जाण रायट आसा की तेणेन जॉब विचारपाचें. तुमकां समज येवपाचें नासलें तुमी येवपाचें नासलें. तुवें जेन्ना म्हटलें आनी एक तेणेन स्टेटमेंट केलो की जो विश्वजीत राणे मिनिस्टर आसलो तेणें सकाळी फुडें 7 सुमार आपणाक फोन 6:45 सुमार फोन मारलो म्हणून की आरजीचे कोण तरी येवपाचे आसा म्हणून आपूण येयना म्हणून. आतां विश्वजीत राणे आरजीक भियाला हो तुवेंनूच सांगलें, कित्याक तेका आरजीचे येवपाचें आसा म्हणून येवंक सोदना म्हणून. आतां आरजीचे येवपाचें आसा आरजीचे येतले, सगळे येतले, गोंयकार सगळे येतले आनी प्रश्न करतले. जो तुमी मोहीम ओपन केल्ली आसा ते मोहिमेक जाप दिवपाक जाय. तुम्ही समज बेश्टेच ओपन करता, नांवापुरती करता, एक पीआर एक्टिविटी म्हणून करता, जाल्यार ती पीआर एक्टिविटी आमी एक्सपोज करतले. कारण तुमची मोहीम आसा ना, तुम्ही ऑफिसान करा तुमच्या, जावं ओपन मिटींग करा, बीजेपीची मिटींग करा. तुम्ही सांगले की अनेक जो सुदीन ढवळेकरान अनेक स्टेटमेंट केलो की हे जी हे आसलो प्रोग्राम आसलो हो एमजीपीचो आनी बीजेपीचो. म्हटल्यार तुम्ही चिंतूंक शकता आसतले आयज मुखेलमंत्र्यान जाप दिवपाक जाय, हेजो उत्तर दिवपाक जाय, हो खरेंच प्रोग्राम बीजेपीचो काय एमजीपीचो काय कितें. कित्याक तो म्हणटा की आमच्या प्रोग्रामाक येवन आरजीपीचे येता म्हणटा. आतां हो कोणाचो प्रोग्राम. कित्याक आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स पयली मिनिस्टराची सीएमाची तेणें डायरेक्ट सांगलेलें की सगळे मिनिस्टर प्रत्येक पंचायतीन वयतले म्हणून. हे तुमकां प्रेस भावांकूय खबर आसा. सो हे कोणाची हे सीएमान जाप दिवपाक जाय. कित्याक ही दादागिरी जाल्या, ही खुमशाही जाल्या. तो म्हणटा आपूण कितें सांगतलो तेच जावपाक जाय. तुमकां आनीक अलावड ना. तुमकां अलावड ना. तुमी व्हिडिओ कडेन मेळा म्हणलो. तो व्हिडिओ कडेन मेळा म्हणटा जाल्यार व्हिडिओक आमी ऑफिसांनी मेळपाक शकता, मामलेदाराक आमी ऑफिसांनी मेळपाक शकता. जाल्यार तुमी व्हेलो व्हडलो प्रोग्राम केला कित्याक. मिनिस्टरा कडेन जाप विचारपाक. आयज कितल्योश्यो जापी आसल्यो टीसीपी डिपार्टमेंटाच्यो आसल्यो, बाकीच्या डिपार्टमेंटाच्यो आसल्यो, हे गांवच्या लोकांक विचारपाक जाय आसले, पण विचारपाक पासून दिवना. हो जो पंचायत चलो अभियान आसा हो टोटल फेलियर आसा. हो फोटिंगपणाचे धंदे आसा. हे पीआर बीजेपी लोकसभा इलेक्शनाचे धंदे केल्लो आसा आनी करूंक ना. नाल्यार सीएमान हेजेर जाप आन्सर दिवपाक जाय. सीएमान सांगपाक जाय की ढवळेकरान जे उलयला ते फोटिंगपण आसा, ढवळेकरान रॉंग उलयल्लो आसा आनी तेजेर हे करपाक जाय. कित्याक प्रत्येक लोकांचो म्हणल्यार आमचे तिजोरीचो सरकाराच्या तिजोरीचो पयसो वयता आनी तो पयशांचे खंय ना खंय हे जी एक्टिविटीज आसा जावं हे प्रोग्राम्स आसा ते हांगा घडयता. हांव मागता आमचो जो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक जेजेर तेका जी धमकी दिल्ली आसा आनी तेणें बाकीची खूब जाणांची नांवां दिल्लीं आसा आनी आनीक सांगूंक सोदता जो नांवां दिल्या आनी तेणें म्हटल्यार ही नांवां हेच सगळे कडेन आसता म्हणून. जे हांगा आसता पळय सगळे कडेन वयता, जावं तेणें खांडेपार म्हटलें, जावं तेणें भोमा म्हटलें, जावं तेणें उणीर म्हटलें. सो ह्यो जे सगळे गांव आसा हे गांवकारांनी आमकां आपयल्ले आनी जेन्ना आमचो कर्तव्य जाता, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो कर्तव्य जाता की हेंकां तेंको दिवचो आनी हेंकां सपोर्ट करता आनी आमी सदांच करतले. आमी गोंयकारां वांगडा ठामपणे रावतले. तुमी केदी व्हडली तुमची हुकुमशाही चलया, दादागिरी चलया, जावं आनी कितें चलया, रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमकां भिवपाचें ना. तशेंच विश्वेशान तुमकां खबर आसा, विश्वेशान ताका डायरेक्ट विचारलें की तुवें टॅक्स पेयराचो पयशांचेर हें केल्लें आसा. सो हांव मागता विश्वेशा कडेन की तेणें सांगचें की तें जालें एक्झॅक्टली कितें. देव बरें करूं.